दुसरी निवेदन हे आमचे दुसरं रिमाइंडर कॉल. लास्ट टाइम तुमच्या आम्ही त्या रोडाबद्दल सांगलेले त्यांचे पेडणे टू कोनाडी टू कोरगाव. पण आता पेडणे तुम्ही कोरगाव होता तो कोनाडी टू कोरगाव भटवाडी केलं. आता उरलं तर आमचं पेडणे टू टेम्पल टू कोनाडी ह्या संदर्भात पेडण्या टू म्हणजे देवळा कडल्यान भगवती देवूळ ते कोर्नाडी हे पथेटिक सिच्युएशन आसा. आणि ही म्युनिसिपालिटी एरिया बींग अ म्युनिसिपालिटी एरिया जर आमचे रोड्स असे आसा जाल्यार म्हाका दिसता कितें पंचायतीचे रोड पळोवन आमकां अशें दिसता की आमी पंचायतीन आसली चड बरी. हांव 4th स्टँडर्डान आसले तेन्ना हॉटमिक्स जाल्लो आमचो रोड. अजून पर्यंत ते कितली वर्सां जाली. हांव पास आउट जावन ग्रॅज्युएशन जावन जॉब करता. मागीर हांव आतां म्हाजें ओन स्टार्टूय केला तरी पूण अजून हे ना. कित्याक हेतूर सर पळोवपाक गेल्यार न्ही जे लोक आसात पळय जे आमची जनता ती गाडी घेवन तुमी सुद्दां वयतात सर तर गाडी घेवन वयतात तांकां कितले प्रॉब्लेम जाता. पावसाच्या दिसांनी थंयसर सगळें उदक स्टॅग्नंट जाता. मागीर ते स्टॅग्नंट खंय खंय खड्डे आहा ते दिसना. रातचे बाबडे कोण कोण वता आपले कामासून ते पडटले तेंचे हात दोके मोडटले. तेच्या परस ते सिवियर सिच्युएशन जावच्या पयलीं ते कितें तरी रिपेरींग नाका आमकां रोड करून दिवपाक जाय. इतली वर्सां खूब जाले रिपेरींग पॅचवर्क ते मागीर उदक पावस आयलो की ते वयता. सो तो रोड सारको जावपाक जाय. आणि हेका रिस्पॉन्सिबल म्हटल्यार जी जेंच्याही रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा तेंच्यांनी करून घेवपाक जाय. आयज आमी PWDन आसा दिसान तर निवेदन दिवपाक येयले. जो रस्तो आमच्या कोनाड ते पेडणे मेरेन जो करता म्हणून सांगलो आनी करूंक ना. दुसरी गजाल आयज दुख्ख दिसता की आयज आमी पयलीं कित्याक रावले की हे बेश्टे आमी पयलीं तो कोरगांवच्या फुडें आसलो आतां हॉडमिक्स केला ताका भजनाक बसल्या उपरांत जाग येयली आनी भजन केलें आनी आमचे फोटोय व्हायरल जाले की हे बेश्टे बसले म्हणून आमी गॅप घातली. तूं पळोवया तरी करता काय ना ते म्हणून आमी गॅप घातली जाल्यार आमकां दिसून येयले की हो रस्तो आतां करपाचें ना आनी 15 मे आतां प्लानय बंद जावं शकता. आनी हे खड्डे आहात पळय आतां कितले म्हणून हांकां सांगपाचें दागले हाय जावचे ना हांकां असले हे वागतात. आनी दूख अशें दिसता मांद्रे मतदारसंघात घरांनी बारीक बारीक रस्ते हॉडमिक्स जाता आनी आमचे हे मेन रस्तो हॉडमिक्स जायना म्हणजे आमचो आमदार फेल्युअर आहा हितूर. ह्यो खंय तरी प्रवीण आल्लेकर आहा ह्यो नंबर 1 फेल्युअर आहा. आनी हो पयलीं भजनां करतालो डेप्युटी बाबू आसगांवकार आसलो तेन्ना हो हायवेक बसून भजनां करतालो. कशे रस्ते आसतले गुळगुळीत आसतले. आतां तो गुळगुळीत जाला जाल्यार आमकां खबर ना. अरे तुका रस्ते कर आतां त्या खुर्चेर तूं बसला जाल्यार तुका रस्ते करपाक खबर ना. आतां तूं खंय सत्तेन आहा आनी तुका खबर ना रस्ते खंयचे करपाक जाय ते. मेन रस्ते आतां हे करपाक तो आतां इतले जाल्यार खबर ना तेजी जाग जाली जाल्यार तिने उठपाचो. आनी हे रस्ते बेगीतल्या बेगीन करून घेवपाचे तेका आमी सांगपाचें न्हू. हे 4 वर्सां लागतात रस्ते करपाक. 4 वर्सां आजच्या घडयेक 4 वर्सां जाली आमदार म्हणून मिरयता आनी तेचे कडेन VIP गाडी आहा न्हू. आमी ते सामान्य मनीस 2 व्हिलरीन फिरता तेका त्या रस्त्याची जाणीव जाता की कशे खड्डे पडलेले. आतां पावसान जर भरले जाल्यार ते गुटले पडटले त्या होण्यांनी पडोन. हे कळना. आतां हे रस्त्याक कित्याक डिले जालो पर्संटेजीक रावलेलो काय. मोठे लोकांच्या तकलेन एक प्रश्न निर्माण जाता पर्संटेजी खातीर पेंडींग आसलो म्हणून. कसली पर्संटेज आतां तेका खबर आसतली न्हू कसली ती. तो पर्संटेज ती 30% बाबू घेतालो म्हणून होच बसतालो आनी हो सांगतालो. हे पर्संटेज तेकाच खबर आहा. तेका विचारा कसले पर्संटेज घेवन रावलेलो रस्तो तो. गरज आहा तेका विचारपाची. जर हो रस्तो एक 5 ते 8 दिसांनी चालू जायना जाल्यार आमी पुतळे सुद्दां जाळपाक आमी फाटीं फुडें पळोवचे ना. ही आंदोलनां आमी करूंक ना. कोणाच्या बद्दल आतां कोण कोण निगडीत आसा जेची जबाबदारी आसा ते लक्ष घालिनात तेंचे पुतळे आमी जळोवन वयता. आज आम्ही PWD डिपार्टमेंटान येयले. आमी येईकय मेळ्ळे. खरें म्हणजे आमी 1-1.5-2 म्हयन्या पयलीं एक तांकां निवेदन दिलेले. तेंच्यांनी आमकां सांगलेले ना जाता तितले बेगीन करता पण जाता तितले बेगीन ते खबर ना. अंडर प्रोसेस म्हणून सांगतात. पण हेच्या मध्ये तेंच्यांनी एक देवसू ते भटवाडी पर्यंत रस्तो केलो आनी तत्पूर्वी जो भगवती ते कोनाडी जो रस्तो आसलो ती परिस्थिती एज इट इज आसा. काही त्याच्यात बदल झालेलो ना. आणि म्हाका दिसना ज्या खंयच्या सरकारात खंयसर कोणाक 3 गोष्टीची गरज आसा. एक म्हणजे डेव्हलपमेंटान पहिली गोष्ट आसा म्हणजे शेल्टर तसेच पाणी आणि रस्ते. हे 3 गोष्टीची गरज आहा.
म्हाका सांगात जर घरां आसात जाल्यार पयलीं रस्ते जाय. ह्या रस्त्यासाठी कितें केला? ह्या रस्ते आता जी परिस्थिती झालेली आसा आमची स्पेशली ह्या रोडाचेर ह्यो MDR रस्तो ह्याच्यासाठी कितेंच जावना. 14 वर्सांपासून ती परिस्थिती आसा त्या हितूर वयतात. आमी हे नजरेक हाडूनय काय करूंक ना. खंय तरी हे सर आमचो लोकल जो आमदार आसा तो कमी पडलेलो आसा हे ह्याच्यातून सिद्ध जाता. कितें ताका तेचे काय पडून वचूंक ना. तशेंच पाण्याच्या बाबतीत तशेंच गोष्टी आसात. पण आज ह्यो विशय आसा स्पेशली रोडाचो. तर म्हाका एक सांगपाचें आसा, जशें पयलीं ह्योच आमदार रस्त्यार भजन करी आसलो. भजनाचेर सांगतालो आनी पयलींचे डेप्युटी CM 30% कितें कमिशन मेळटा. आतां ह्या कितल्या कमिशना खातीर हो रस्तो रावलेलो आसा ह्यो तेणी सांगतो स्वता. बाबा म्हाका ते 30 वयर दिना आनी ते 30 पेक्षा कमी दितात म्हणून दवरला की हे तेचे शब्द आसा आमचे न्ही. सो हे 30% रावल्या किंवा 40% रावला हे त्यांनी सिद्ध करचे. आणि जर तो न्हिदलेलो आसात जाल्यार तेणी जागो जावपाची गरज आसा. पेडणे आता जागे झालेले आहात. तुझी 4 वर्सां आम्ही सगळ्यांनी पळयलेली आसा. तू कितें करू शकता कितें ते कित्याक ह्या 4 वर्सांत तुका जो एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळिल्ली पेडणेकारांनी दिली त्या संदर्भात तुवें जर पेडणे कितें केला हे सगळ्यांक खबर आसा. लोक भायर सरपाचे आसात आनी सरलेले आसात आनी आमी ताका फुडें घेवन वयतले. हे एक तुका एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा. हे जे 6-7 महिने जे उरल्यात ते तू मॅक्झिमम कामां करून काड. पयलीं म्हणजे पयले हे 8 दिसां भितर तो रस्तो सुरू जावंक जाय. तो रस्तो जर सुरू जायना जाल्यार आमचो धडक मोर्चा आसतलो ह्या डिपार्टमेंटाचेर आसतलो आनी आमी CM कडेन वयतलो आनी आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर PWD आहा तेंच्या कडेन वयतलो. आयज ह्या माध्यमातर्फे हांव सांगूंक सोदता स्पेशली आमच्या CM तूं पालकमंत्री आसा. आमचो आमदार कितें काम करिना हे तुका सांगता आमी परत परत. तो काय न्हिदेंतलो जागो जायना. तूं मातशें लक्ष घाल आणि हे लक्ष घालूनच हे आमचे तू पालकमंत्री असल्यामुळे जास्त लक्ष घालून आमची कामां जाता तितले बेगीन कर. स्पेशली हो रस्तो खूप एक्सिडेंटल इश्यूज झालेले असतात. खूप जणांक इवन रोगराई झालेली आहे. ब्रॉन्कायटिस कित्याक ती धूळ त्यांच्या घरांनी वयता जाणट्यांच्या भुरग्यांच्या. तसेच ह्या माध्यमातर्फे हांव ॲक्च्युली PWD मिनिस्टराक सांगूंक सोदता प्लीज हे लक्ष घालायचं स्पेशल केस म्हणून हे जाता तितले बेगीन हे आमचे रोड इमिजिएटली चालू करचो ही तांकां प्रार्थना आसा. आणि म्हाका खात्री आसा हे आमचे सरकार आसा जशे विकसित भारत विकसित म्हणतात ते विकसित जर आम्ही करतले जाल्यार हे म्हाका दिसता रस्त्याची पहिली गरज आसा जी बेसिक रिक्वायरमेंट आसा आणि ही पूर्ण करतली अशी आशा दवरता. ना जाल्यार आमकां भायर सरचें पडटलें. पेडणे मतदारसंघ ह्या आयुष हॉस्पिटल हिला आणि बरेचसे प्रोजेक्ट म्हणजे हाय लेवल हाय प्रोफाईल कॅसिनो म्हणा याची क्रीडा नगरी आणि कितें खुबशे गोष्टी येवपाचे आहात. आणि फाटल्या 10 वर्सां पयलीं आणि आता जर पळयले तर हो मतदारसंघ इतको म्हणजे डेव्हलपमेंटाच्या मार्गार आसा अशें म्हाका दिसता. म्हणजे कित्याक एअरपोर्ट येयला इंटरनॅशनल आणि हेचे खातीर जो टुरिस्ट येता तो पयलीं पेडणे म्हणजे ह्या भागाक येता. टुरिस्ट येता इतर लोक येतात आणि म्हाका एक सांगा जर इतलो लोक येता आणि हो मतदारसंघात येदे प्रोजेक्ट आहात आणि जर ह्या मतदारसंघाचे रस्त्याचे बाबतीन जर ही दयनीय अवस्था जाल्यार हेचेर काय उलोवपाचें हे म्हाका दिसता ते टुरिस्टांक खबर आहा जे इंटरनॅशनल येतात ते काय आमकां खबर आहा. हो एक महत्वाचो मुद्दो आहा. आयज अशें दिसता ह्या मतदारसंघाची हांव आयज ह्या मिडिया तर्फे एक अशें म्हाजे मागणें आहा मुख्यमंत्र्या कडेन आणि हो मुख्यमंत्री डॅशिंग आहा. तेचे एक स्वप्न आहा आणि मोदीचे आहा विकसित भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा. पण स्वयंपूर्ण गोवा जेन्ना म्हणटाना आयज अशें दिसता म्हाका दिसता ही परिस्थिती भयानक आहा. म्हाका एक सांगा ज्या रोडाची आत कथा जेंच्यांनी सांगली अरे म्हाका एक सांगा एकाद्रो जर घरातलो करतो पुरुष आहा आणि एकच आहा आणि तो थंय दगावलो जाल्यार म्हाका सांग खंय उरले हे डेव्हलप आणि खंय हे पेडण्याचे ह्या खंय कितें म्हणून पळोवपाचे अशी आज परिस्थिती आहा. म्हाका एक सांगा पेडण्या सारक्यान आमी बरेचशे आमदार दिले बरे तेतुरले मंत्री जाले आणि म्हाका आयज अशें दिसता हे बारीक बारीक रोड रावा म्हणजे आमी खंयच्या युगात आहा. आयज पेडणे
पेडणे सारख्या भागात काल तुम्ही एक न्यूज पेपर वाचल्या, पेडणे काणकोण सारख्या भागात ग्रामीण भागात आमच्या भुरग्यांनी SSC घवघवीत यश मेळ्ळा. म्हणजे आमच्या भुरग्यांक कापासता म्हणजे आमचे भुरगे काय करू शकतात आणि तेतून जी ही आहेत परिस्थिती ही अत्यंत दुःखदायक आहे. म्हणून माझे CM कडे मागण्या तेणी म्हाका दिसता कोण कमी पडटा हे म्हाका दिसता तेणीच हातीत घेतल्या बरे. हेतून कोण कमी पडटा आमकां कांयच कळना. तो डॅशिंग हा. माझी ह्या माध्यमांसून ताका विनंती हा, तूं पूर्णपणे पेडण्याचेर लक्ष दिवचो. त्याच बरोबर आमचे गोंयचे जे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री PWD मिनिस्टर हा दिगंबर कामत, माननीय दिगंबर कामत हो एक्सपिरियन्स होल्डर मनीस, माजी मुख्यमंत्री तो आणि आता हे एक मोठे खात्या ह्या संदर्भात त्याच्याकडे मागता एक प्रोसिजर कर आणि तो प्रोसिजर असता सरकारात असता मंत्रिमंडळात मागीर सुद्धा टेंडर काढू येता जर इमर्जन्सी हा जाल्या. तर माझे ह्या माध्यमांसून मागण्या काय तर हो बेगीत त्यांच्यानी हेचेर योग्य विचार करून हो तातडीन हो प्रश्न हाती घेवचो. ना जाल्यार हेचेर एक वेगळे वळण लागतले, कारण हेच लोक भायर सरतले आणि आमकां तांचे बरोबर उबे रावचे पडटले. देव बरें करूं.